हरीश भाई ये आवाज मत दे एक महीना ये आवाज शांत होने दो. आवाज बंद कर आवाज मत करो. ओके यस सर. आयज हिंगा पयले पळय आमी एक इनॉग्रेशन दवरलें अरावंड समथींग आमचे पंचायत फंडांतल्यान सांकवाल विलेज सांकवाल पंचायतीच्या सायडीच्यान आमचे एक समथींग अरावंड 36 लाखाचें काम आमी करपाचें इनॉग्रेशन आयज जालें हिंगा. प्लस आमचे झडपी फंडांतल्यान सुद्दां झडपी मॅडमी आमचे झडपी आनी मॅडम अनिता थोडा तेंचे थ्रू सुद्दां हिंगा लेडिसां लागून एक टॉयलेट येता हिंगा ओन्ली फॉर लेडीज कित्याक टॉयलेटीचे खूब इश्यू जाताले आनी टॉयलेट खूब शॉर्टेज पडटाले. ताका लागून तेंचे थ्रू तेंच्यांनी सुद्दां आमकां लागून एक टॉयलेट आपल्या फंडांतल्यान तेंचे थ्रू झडपी तेंच्यांनी हें केलें तेंय सुद्दां आज इनॉग्रेशनाक हितून दाखोवन दिता की आमचे हिंगा जितले जाले पळय वर्क हिंगा जुवाईनगर एरियान फॉल सांकवाल सुद्दां पयले जाल्यार आमचे पंचायत फंडांतल्यान जे कामां जाल्ले आनी आमचे एवरी 5 मेंबर जे इंट्रस्ट इनिशिएटीव घेता कित्याक तेंचे एरिया डेवलप करपा जाय एक तेंच्या एरियान डेवलपमेंट जावपा तें आमचे पंचायत इनिशिएटीव घेतला आनी आमचे पंचायत फंडांतल्यान आमी करून दाखयल्या. हितून दाखोवन दिता आमचे पंचायत फंडान आमी कितें लोकांक लागून कितें केलें. आयच्या दिसान पळोवपाक गेल्यार आमचे MLA जे आशिल्ले आतां सद्या ना आमकां MLA सुद्दां ना आमचे हिंगा कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां MLA धांवून गेल्ल्या आनी MLAन आमचे एरिया म्हाका MLA हांव ओपनली सांगपाक पळयता की MLAन तूं कितें केलें 4-5 वर्स जावपा येयलां आमचे हिंगा जुवाईनगर लोकां लागून तुवें कितें केलां. आतां परत तूं दुसरें आम आदमीन गेल्ले आम आदमीन वचून तूं आतां आम आदमी लागून लोकां कडेन वोट मागो कितें म्हणून वोट मागपाक वयतलो. कितें डेवलपमेंट केला जुवाईनगरा लागून कितें केलां तुवें ओपनली हांव तुका विचारता तुवें कितें केलां. एक मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा सायडीन तें कंप्लिशन जावना 10 वर्सां जालें मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदता तें सुद्दां तुजे कडेन जावना. आतां तूं आम आदमीन वचून टिके लोकां कडेन वोट मागपाक हांव कितें म्हणटा तूं जुवाईनगर एंट्री सुद्दां करनाका लोकां कडेन वोट मागता तुवें कांयच करूं ना आमच्या जुवाईनगर लोकांक लागून. आतां पळय आमी पंचायत फंडान तुमकां चॅक करपाक जाता हांव तुमकां प्रेस मिडियाक सांगता तुमी चॅक करत जाल्यार फाल्यां पंचायत फंडांतल्यान आमी एवरी 5 मेंबर्स एवरी जे कितले 100 पंच मेंबर आमी फ्रॉम MES कॉलेज टू हिंगा उपासनगर आमी 100 पंचांनी बाकीचे सकयल्ले पंच आमी इतले डेवलपमेंट कोट्यांनी डेवलपमेंट केल्ले आमी पंचायत फंडांत ते दाखोवन दिता की आमचे कॅपॅसिटी कितें पंचायत थ्रू करपाचें काम आनी MLA ची कॅपॅसिटी कितें आमच्या सांकवालान कितें केलें. थँक्यू व्हेरी मच. सरपंच हे जुवारीनगर रिहॅबिलिटेशन जे प्रोग्राम हा हे जावपाक जाय दिसता पळय रिहॅबिलिटेशन सारकें बरें क्वेश्चन विचारलें. रिहॅबिलिटेशनाचे चेअरमॅन आमचे हिंगाचे पयलीं जे आशिल्ले MLAच आशिल्ले MLAन कितें केलें रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचेर एक टायम बाई आसतना लास्ट टायम जेन्ना बाई CM जाल्लो पळय तेन्ना तेणी सांगलें पळय आमी गेल्ले तेचे फुडें रिहॅबिलिटेशन बोर्डाक आमचे कितें तरी जुवाईनगर लोकांक लागून कितें तरी करुया. तेणी आमकां तेन्ना 50 crore समथींग सँक्शन केलें जुवाईनगरा लागून पण 50 crore म्हाका 50 रुपीज सुद्दां खर्च करूं ना रिहॅबिलिटेशन थ्रू कितें केलें कांयच करूं ना ते फंड तशेंच आहा. ताका रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचे चेअरमॅन सुद्दां जावन सुद्दां हे जे MLA आशिल्ले तेणी कांयच करूं ना जुवाईनगर लोकांक लागून कांयच करूं ना. जे करता आमी पंचायत लेवलाचेर आमचे कॅपॅसिटीच्यान आमी करून दाखयलें हिंगा आनी कोणाक तुमकां सुद्दां कोणी सुद्दां इवन पंचायत सुद्दां येवन चॅक केलें सुद्दां आमचे हे बाकी पंचायतीन 11 वर्सान कितले तरी कामां जाल्ल्या थ्रू पंचायत फंड. पण हांव सांगता डायरेक्ट ओपनली सांगता की MLAन कांयच करूं ना आमच्या एरियान सांकवाळान कांयच करूं ना. हांव जुवाईनगर तर कांयच करूं ना हांव सांगता डायरेक्टली. मॅडम आज तुम्ही झडपी फंडातून प्रोजेक्ट घेता कितें सांगू शकता. आयज खऱ्यांनी म्हाका खूब खुशी दिसता की एक बरो दीस आसा आयज आनी जुवारी नगरा खातीर हांव कितें तरी करूंक पावला म्हणून. हांव सदांच चिंततालें हांव कितें करूं शकता पण जेन्नासून हांव जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून निवडून येयलां तेन्नासून हांव ट्राय करीत आसतालें. एप्रिलान आमी हे प्रपोजल दिल्ले सो फाटीं फुडें पॅन्डेमिका लागून मातशें डिले जालो हे कारणाक लागून आनी तेन्नाच आमी कम्युनिटी टॉयलेट जी आमची महिला हांगा तांकां प्रॉब्लेम जाताले टॉयलेटी वचपाक तेन्ना ह्या वॉर्डाचो पंच बाब हरीश कादर ताणें म्हाका एक डिमांड घातलो की ह्या एरियांतल्या बायलां खातीर
एक टॉयलेट जाय म्हणून. सो इमिजिएटली तो प्रपोजल आम्ही आमच्या जिल्हा पंचायत मिटिंगेन घातला आणि तो इमिजिएट आयज म्हणल्यार प्रोसिजर सगळे करून आयज तो चालू जाता. आयज तो प्रोजेक्ट हा तो खूप खुशी भोगता की जुवारी नगरा खातीर हांव कितें तरी करून पावलें. अनिल भाई आप बोलिए क्या क्या है काम बताइएगा. एक मिनट. हाँ. टोटल हे वॉर्डान टोटल वर्क वर्थ 36 लॅक्साचें टोटल काम जावपाचें आसा आनी तितूंतलें फर्स्ट मेजर काम म्हणल्यार आमचें ZP फंडांतल्यान एक टॉयलेट जावपाचें आसा जे अप्रॉक्सिमेटली 6 लॅक्स आसा. तेजे उपरांत लेईंग ऑफ पेवर्स आसा 4 जाग्याचेर. ते आसा सायड एडजस्टंट आमचे जे ट्रान्सफॉर्मरा कडेन 350 स्क्वेअर मिटर ते अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 6 लॅखाचें आसा. मागीर परत पेवर्स आसा 300 स्क्वेअर मिटर इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर पाटील्स हाऊस ते परत 300 स्क्वेअर मिटर आसा तेजे अप्रॉक्सिमेट 5 लॅक्स आसा. मागीर तेजे उपरांत लेईंग ऑफ पेवर्स ते फाटल्यान जे वॉल दिसता पळय तेजे अप्रॉक्सिमेटली अलायनिंग जॉयनिंग दॅट वॉल एक 200 स्क्वेअर मिटर आसा. पेवर्स लेईंग ऑफ पेवर्स आसा. तेजे उपरांत पेट्रोल पंपाक जेन्ना तुम्ही टर्न करता पळय रायट सायडीक ते झाडां लोक बसता थंय बी लेईंग ऑफ पेवर्स अलॉंग विथ द सिटींग बेंचीस ते एक अरेंजमेंट आसा. टोटल 4 जाग्यार पेवर आसा. तेजे उपरांत 2 रिटेनिंग वॉल आसा. हे जे पेवर्स घालतले पळय ते पेवर्स पावसांनी मातशे स्ट्रॉंग उरपा खातीर 2 रिटेनिंग वॉल घेतलेले आसा सकयल्ल्या सायडीन. तेजे उपरांत 2-3 गटर्स आसा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स विथ स्लॅब्स ते कित्याक हांगा उदकाचें खूब प्रेशर आसता वयले सायडीन डावन आसा हे तेका लागून तो ड्रेन्स रिरूट करून डायरेक्ट मेन नाला डायरेक्टली गोईंग टू द सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट. सो हे जे टोटल जे काम आसा टोटल अप्रॉक्सिमेटली 36 लॅक्साचें काम सँक्शन जाल्लें आसा. आनी आयज जे 8 आनी प्लस हे 9 टॉयलेटीचे 9 9th नंबर टोटल 9 काम 36 लॅक्स वर्थ आज इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. आनी म्हाका कॉन्ट्रॅक्टरांनी अश्युरन्स दिल्ले आसा की हे काम आमी 1 म्हयन्या या मॅक्सिमम फेब्रुवारी 15 तारखेचे भितर 1.5 म्हयन्या भितर हे काम कंप्लीट करतले. आनी म्हाका खात्री आसा आमचो सरपंच आसा आमी आसा आनी पंच मेंबर आसा ZP आसा आनी बाकी हांगाचे लोक जे आसा हे काम सुपरवायज करतले आनी हे काम जे आसा सांगलेले टायम बाउंड डिलिव्हरी जातले आनी आमकां हेचे फूल बेनिफीट पंचायतीक आनी लोकांक जातले. किती ओपन स्पेस सोडला बी सरपंच ह्या दिसांनी जायते फावट अनाउन्समेंट जाता सगळी मॉर्निंग तुमचें तुमचें नांव हिंट केल्लें लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग दॅट यू कूड कॉन्टेस्ट अ टिकेट कितें सांगता सी ते सारके जे हिशोबान सांगलें मोहीन सरान सांगलें की ते कित्याक लागून सांगलें म्हणटा बी आर हार्डकोर वर्कर्स ऑफ BJP. आतां BJPचे जे हार्डकोर जितले टीम आहा हिंगा कोर्तालीम जे आशिल्ले सगळे आमी हिंगा आसा जुवारी नगर एरिया उपासनगर आसा इवन सांकवाळ आसा आनी कोर्तालीम आहा जे मेन हार्डकोर वर्कर्स आसा ते सगळे आमी एकजूट जावन म्हाका फुडें करपाक पडटा की आमी BJPचे वर्कर म्हणून BJPचे वर्कर आसून सुद्दां आमकां फाटल्यान कितें उडयता कित्याक फकत सरनेमा लागून आमकां भायलो भितरले करनाका ते सरान सांगलें ते हिशोबान सांगलें कितें वी आर इवन रायट नाव आय एम अ वायस प्रेसिडेंट ऑफ कोर्तालीम ब्लॉक ऑफ दीस मंडल कोर्तालीम ब्लॉक मंडल पण आमकां ते टिकेटी लागून सरान सांगलें ओके भितरले भायले तूं एकूच सांगपा भितरले भायले करनाका वी आर इंडिया एट लास्ट वी आर इंडियन्स. सपोज तुमकां पळोवपाक गेल्यार राहुल गांधी ही इज फ्रॉम UP or something but he is been an MP in Wayanad in Kerala. तशें म्हळ्यार फकत इन गोंयानूच फकत भितरले भायले कितें करता आमकां भितरले भायले करपाचें नाका. वी वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द पीपल आनी म्हाका मनांतल्यान एक सोशल वर्क करपाचें आहा. ताका लागून दिस टायम आय एम कॉन्टेस्टिंग बिकॉज आय वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द एज आय एम केपेबल फॉर डुईंग समथींग फॉर द विलेज. आय थॉट पीपल आर टेलिंग मी टू गो हेड यू टू बिकम एन MP ट्राय फॉर an MLA seat so you can do something development in Korathalim constituency and even Mohin sir is supporting me so you go ahead Girish do something for because as sir was the MLA for last 20 years in Korathalim constituency he knows each and every place. There is no development been done in Korathalim constituency for last 10 years. So if you see development in Dabolim constituency, there is so much of development in Dabolim constituency. Why not in Korathalim constituency? So he is backing me, he is supporting me. He said, "You go ahead," because even I am working because I am working with him. He is in BJP. I am supporting serving for BJP, and even here in Korathalim, I am as a vice president for Korathalim block mandal. So sir is supporting. Sir is telling me, "You go ahead, do something." So sir support is there. With sir support, we can do something for this Korathalim constituency. Thank you.